प्रितीच्या भाव भयणींनो, तुमकां सगल्यांक देव बरो दिसती म्हणटा. आयज ब्रेस्तार आनी आयचें शुवर्तमान जावन आसा लुकाची 19वी चीट 41 to 44 पर्यंत. आनी आयज जेजू जेरुजालेम शारांत येता आनी जेरुजालेम शारा वयर तो दुखां घडयता. तो कितें म्हणटा, आयच्या दिसा तरी तुका शांतीक पावचो वाट तुवें मात ओळखून घेतलो न्हय जाल्यार पूण ना, तुज्या दोळ्याक तें आतां लिपयलें आसा. उतून वाचता, आयच्या दिसा तरी तुका शांतीक पावचे वाटो तुवें मात ओळखून घेतलो जाल्यार पूण ना, तुज्या दोळ्यांक तें आतां लिपलोलें आसा. भाव भयणींनो, जेन्ना जेजू ह्या संवसारान आसलो तेन्ना खूब लोक ताच्या फाटल्यान येतालो. जेजू मिलाग्री कोत्तालो, पेखोणी कोत्तालो. इतल्यो मिलाग्री जेवणाक 5 उण्यांनी आनी 2 नुस्त्यांनी ताणें हजारांनी लोकांक जेवण दिलें. जो मेल्लोलो तांकां पुनर्जीवन केलो. आनी भाव भयणींनो, जेजून इतल्यो व्हडल्यो मिलाग्री केल्यो की लोक ताच्या फाटल्यान लागूंक लागले. पूण खरें म्हणल्यार लोक जेजूच्या उतराचेर कसलोच धार धरून नासले. कसलेच लोक जेजूचें उतर आयकुपाक आनी तें खरें करपाक दिसपट्या जिविनांत तें तांकां नाकाल्लें. तांकां फकत आपल्यो मिलाग्री जाल्ल्यो, फकत पेखोणी जाल्ल्यो, आपलें पोट भरूंक जायल्लें. आनी भाव भयणींनो, कितें घडटा जेन्ना जेजू जेरुजालेम शारान येता, तो म्हणटा खरेंच ह्या शारा वयर, ह्या लोकां वयर तो दुखां घडयता. कित्याक तो जाणो की हो लोक इतल्या घट काळजाचो, म्हणजे तांकां तांचें काळीज एके भाशेन जेजू सारकें नासलें. तांकां फकत जेजूची गरज कितें आसली, आपल्या काम करपाक, तांचें पोट भरपाक, तांकां पेखोणी मेळपाक. आनी जेजू ह्या संवसारान आमकां ती शिकवण दिवपाक, आमचो संबंद देवाशी घट करपाक, आमकां सोडवण दिवपाक, आमकां आनी आमचो ताजे बरोबर संबंद घट करून आमी सगळें देवाचें बरें फावो करपाक. देवाक जाय आमकां सगळें मेळपाक, आमकां पेखोणी, मिलाग्री, आमचें पोट भरपाक, आमकां सगळें एके भाशेन सोर जसो आसा तो आमकां ह्या संवसारान दिवपाक तो आयला. पूण भाव भयणींनो, कितले फावटी आयज आमी देवाचें उतर आयकता, खरेंच आमी तें देवाचें उतर नियाळ कोत्ता, वा फकत जेन्ना आमकां कितें जाय तेन्ना आमी देवा कडेन येता. आनी जेन्ना जेजू ह्या जेरुजालेमच्या लोकांक अशें म्हणटा, तो दुखां घडयता, तेच भाशेन जेजूय आयज जेन्ना आमी ताजें उतर पाळिना, तो आमचे वयर दुखां घडयता. ताका जाय की आमी कसलींच इफेरनान वचपाक नाका. ताका जाय आमकां खरेंच तांची देवाची भुरगीं जावन आमकां सगळें बरें फावो जावपाक. देवाक महिमा मेवता, देवाक वाखाणणी मेवता जेन्ना ताजी भुरगीं एके भाशेन बेसांनी आनी सगळें बऱ्यांनी ती हें जिवीत सारतात. पूण भाव भयणी, कितें घडटा, आमी आमचेंच कोत्ता. जेन्ना आमकां त्रास आसा आमी देवाशी येता, आमी मागणी कोत्ता, हें कोत्ता, तें कोत्ता, देवस्पण कोत्ता. पूण खरेंच आमी हें त्या उतराचेर आमी आमचो थाराय दवरना आनी हें आमचें जिवीत खरेंच भावार्थान देवाच्या उतरा वयर न्हय आमी चलयना. पूण हो देव आमचो मोगाळ. आमी कितें केलां आमच्या जिवितान तें तो पळयना. तो फकत पळयता की आमी ताजे कडेन येवन आमचें जिवीत बदलूंक आनी खरेंच एके भाशेन आमी एक बरे भाशेन जिवंक. आयज जेन्ना ह्या शुवर्तमानाचेर आमी नियाळ करता, आमी ह्या जेरुजालेमच्या लोकां भाशेन आमी जावची न्हय. जेन्ना जेजू ह्या संवसारान चलतालो तेन्ना लोक येतालो ताचे कडेन, पूण खरेंच तांचें मन, तांचें काळीज जेजूचेर नासलें, ताच्या उतराचेर नासलें. आनी आयज आमकां गरज, कित्याक जेजू खरेंच आमकां सगळें बरें देवाचें दिवंक आयला आनी दिलां. आनी फकत तें आमकां फावो जावपाक
गरज आमकां ताचे उतराचेर बावर धरूंक, ताचें उतर आमच्या दिसपट्ट्या जिवितांत पाळूंक आनी आमी ही बरी खबर दुसऱ्यांक दिवंक. आयज जेन्ना ह्या शिवर्तमानाची आमी नियाळ करता, ही जावन आसा जावनी आमचें थारो आमची डिसिजन म्हणटा ते भाशेन आमी आमचो थाराय जावनी आमी नियाळ करुया देवाच्या उतराचेर आनी हें देवाचें उतर पाळूंक खरेंच जेजूचे भाव आनी भयणी देवाची भुरगीं भाशेन आमी आमचें जिवीत सारूंक. तुमकां तुमच्या फॅमिलीक एक बरो दीस आवडेता आनी परतून तुमचे कडेन उलोवपाक फाल्यां हांव जेजून तुमकां सगल्यांक तुमकां तुमच्या फॅमिलीक गॉड ब्लेस म्हणटा.